नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. पीडीए आड आंदोलनात काँग्रेस कितें उलयता, मोबोक्रेसी आनी एनार्कीन कामां जायनात. टीसीपी स्क्रॅप कर म्हणपी फाल्यां सरकारूच नाका म्हणटले विजयाचो फोग. बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीचो डबल स्टँडर्ड एक्सपोज. अवयव दान करूनय गरजवंत गोंयकारांक ताचो उपेग जायना. गोंयांत स्टेट ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांटेशन ऑर्गनायझेशन ना. अवयव घेवपा खातीर लोकल वेस्ट लिस्टय ना. जो मेरेन जीएमसीत कॅन्सर विभाग फुल फ्लॅश तयार जायना तो मेरेन गोंय सरकार पेशंट बेळगांव केएलईत रिफर करतले. डीडीएसएसवाय स्किमी खाला केएलईत लाव. भलायकी मंत्र्याची घोशणा. सलमान खानाक जामीन मंजूर. काळवीट शिकार प्रकरणात 5 वर्सांची खास्ते जाल्ले सलमानाक जोधपूरच्या सेशन कोर्टान दिलो जामीन. सलमानाचे फॅन्स खोशी. आनी युरोपियन कोच घेवन भारतांत तयार करूं येता टूर द फ्रांसा खातीर सायकलिंग टीम, म्हणटा अमेरिकन ऑलिंपियन अलेक्सिस सिंग ग्रेवाल. पीडीए आड आंदोलन करतल्यांचेर टीसीपी मंत्र्यान फोग काडलो. जे लोक टीसीपीच 8 दिसांनी बंद कर म्हणटात तांचेकडे आनी कितें उलोवप म्हणून विजयान तोमणो मारलो. आता टीसीपी नाका म्हणटा फाल्यां म्हणटले सरकारूच नाका. ही डेमोक्रेसी न्ही मोबोक्रेसी म्हणून विजयान टिका केली. आंदोलन करतल्यांक खंय काँग्रेस फुलयता. काँग्रेसवाले मॅच्युअर जाल्ले नात. धमक्यो आनी प्रेशर हाडून सरकार घडना म्हणून काँग्रेसवाल्यांचेर विजयान टिका केली. प्रादेशीक आराखड्याचे काँग्रेस एक्सपोज जाली म्हणून बीजेपीची टिका. When the Congress is acting so immaturely, you don't form governments by taking alliance partners at gunpoint. तांकां गाळी मारल्यो आनी तांकां भिवयल्यो आनी ते फुट्टले म्हण समजा आनी हांव फुट्टलो आनी कोणाचें करूंक शकता जाल्यार हांव नकळो. पूण हांव असलो मनीस न्ही. म्हाका कोणाच्यान भिवोंक जायना आनी हांव भिवोन तें जावपी न्ही. ह्या आतां धमकी दिवन सरकार करूंक सोदता. ते धमक्यांनी सरकार जायना. सरकार कशें करप म्हणटा पळय तांचे भितर थोडे सिनियर मनीस आहा तांकां विचारात. हे भुरगे कालचे पडचे पोराटे येवन सरकार करूंक सोदतात आनी थंय कोणाक उलोवपाक लावप कितेंय उलोवप कोणेंय. परिस्थिती अशी पावल्या की अ डिमांड इज बींग मेड that the town planning department only should be disbanded. Are now let me come on record on this. First of all, if this demand is made and if you want me to react to this demand, all that I can say is I have no powers to disband the department. See, I have powers under the Town Planning Act to do certain things. I don't have powers to disband the department. Today it is Town Planning Department. Tomorrow it will be Irrigation Department. नाका नाला ग्राम सभेक बांदूंक दिवया म्हणून. ग्राम सभा ही लोक आहा ती नाला बांदतली. करून 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 एक दीस असो एक टायम येतलो की यू विल से देर इज नो नीड ऑफ अ गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट कित्याक जाय गोंयांत? ग्राम सभा चलयतले म्हण. गोंय ल्हान म्हण तें आमच्यान चलोवंक जाता म्हण. क्लावड ऑल्वरीज केंद्रान गोवा तो म्हणटा 1974 पयलीं जेन्ना एक्ट नाशिल्लोच तेन्ना कोण लोक शेतान घर बांदून हाडले म्हणून. एक्ट आयलो आनी शेतान बांदूंक लागले म्हणून. सो इफ दीस अनार्की इज बींग प्रोफेस्ड, हाऊ डू यू एक्सपेक्ट civilized, rational and logical dialogue? And that means this is mobocracy. This is not democracy. And you cannot talk with in a mobocracy. Mobocracy it is anything. I cannot even engage with people who are giving this type of deadlines. You cannot even engage with them. What 8 days? In 8 days what I should do? Disband my department. 8 days, within 8 days Congress wants to form the government with this rally. You can form governments like this. एक रॅली केली, कोणाक हाडले थंय. रिंग रोडाक विरोध करतल्या काँग्रेसवाल्यांचेर विजयान जबरदस्त टिका केली. डेव्हलपमेंट दिसना तांच्या दोळ्यांचो प्रॉब्लेम म्हणून विजयान तोमणो मारलो. गेले खेपे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ऑफिस बेरर आनीक कॅथलिक चर्च both had come together to demand one road, a ring road, which will decongest the traffic coming through Borda. आज काल ते
काँग्रेसीचे स्पोक्समॅनान म्हणला की हो रस्तो बिस्तो कांय नाका, हें शेतां बुडयता कोणाक तरी भलत्याकूच फायदो आहा म्हणून. सो लेट्स बी क्लियर, ओगी भाशण दिवपाक जाय, काँग्रेस उलयता, लोकांक फाटल्यान फुलयता, हे सायडीन इगर्ज जाय वो नाका, कित्याक बेनिफिशियरी ऑफ दॅट रोड इज बेसिकली द चर्च. सो देर हेज टू बी अ व्हेरी क्लियर डिसिजन, जाय तुमकां वो नाका तें, नाका जाल्यार वी विल ड्रॉप इट देर. काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी, तातूंत मडगांवचे लोक लिडर म्हणून आहात, हांगाचेच परिसरांतले व्हडले खडेगांत एक्स चीफ मिनिस्टर आहात. सो तांणी सांगचें पडटलें, यू हॅव टू से व्हेरी क्लियर, आमी इगर्ज येता ती आमकां नाका म्हणटा. सांगा मरे तुमी, डेव्हलपमेंट जाता तो जर दिश्टी पडना, देन यू हॅव टू डू समथींग विथ युअर आयज. आंदोलनावेल्यान काँग्रेस एक्सपोज जाल्या म्हूण बीजेपीन फोग काडलो. तशेंच काँग्रेसीचे डबल स्टँडर्ड्स काल क्लियरली एक्सपोज जाल्ले आसा. गिरीश चोडणकारान सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टीचो पूर्ण तेंको आसा म्हणून फॉर दीस मोर्चा ऑर्गनायज्ड बाय गोंयकार्स अगेन्स्ट PDA. काँग्रेसीचो एकटोय आमदार थंय दिसलो ना काल. आनी जर काँग्रेस पार्टीचो तेंको आसा जाल्यार ताळगांवचो आमदार थंय कित्याक नाशिल्लो, हो म्हजो डायरेक्ट प्रश्न गिरीश चोडणकाराक आसा. म्हणजे फक्त लोकांक फटोवपाचें काम काँग्रेस पार्टी करता हें क्लियर दिसून आयिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आनी शिरीष कुंकळेकार. एक गोंयकारान आपले अवयव दान केले खरे, मात गरजवंत गोंयकारांक ताचो उपेग जावंक येतालो तो जावंक पावलो ना. गोंयांत स्टेट ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांटेशन ऑर्गनायझेशन ना, तशेंच अवयव घेवपा खातीर लोकल वेट लिस्टय ना. दोतोर सांगता ते प्रमाण GMCत म्हयन्याक 2-3 पेशंट ब्रेन डेड जातात. तांच्या बाकीच्या अवयवांनी कितलेशाच जाणांचो जीव वाचोव येता, मात गोंयांत सेंटरूच ना. गजाल शुक्रार 6 एप्रिलाची. गोंयान एक इतिहास घडलो. वास्कोच्या B सदाशिव रावाच्या फॅमिलीन घडयलो. दोतोरांनी ब्रेन डेड म्हूण जाहीर केल्या उपरांत ताच्या फॅमिलीन ताचे अवयव दान करपाचे थारायले. मात गोंयान असले कांय सेंटरूच ना. सोटो म्हळ्यार स्टेट ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांटेशन ऑर्गनायझेशन ना. इन्फ्रास्ट्रक्चरूय ना. गोंय सरकारान अर्ज केला, मात फायल आजून खंय फुडेंच पावना. There is provision under the rules of Transplantation of Human Organs Act to notify a center as a non-transplant organ retrieval center, NTORC, on an emergency basis. And this power is entirely in the hands of the state chairman of appropriate authority, which for Goa state is the health secretary. There is no SOTO in Goa. Goa government has applied for a SOTO, but the files are still not reached the NOTO. And it's only when the NOTO actually recognizes SOTO that it becomes official. Till such time we are under the guidance of ROTO. So the kidneys are also being sent to Mumbai, and because Goa doesn't have a cross-match facility, so the director of ROTO, Dr. Sujata Patwardhan, secretary rather, she has given a specific instruction that Goa should have a cross-match facility and a local wait list if we intend to have our own kidneys. She has in her email expressed hope that Goa will soon have these facilities, and in future we'll be able to share kidneys in Goa. Suppose the extraction happens in Goa, then one kidney would remain in the hospital in which it is extracted. One kidney is offered to the state list. So if there are 2 hospitals doing, both hospitals will get 1 kidney each. And organs which cannot be used in Goa will have to be shipped outside Goa. That is the standard procedure. गोंयान कितलेशेच जाण किडनी ट्रान्सप्लांटाक रावल्यात, मात गोंयान ताची लिस्टूच ना. B सदाशिव रावान दान केल्ल्यो किडन्यो आनी लिव्हर 1-2 गरजवंत गोंयकारांक जीवन दान दिता आसल्यो. मात गोंयान कांयच सुविधा नाशिल्ल्यान दोतोरांक मुंबयच्यान टीम हाडून ताचे अवयव गोंया भायर धाडून दिवचे पडले. Yeah, not allocated in Goa because Goa doesn't have SOTO as of today, and you have cross-matching lab now. And third thing is that there is no list. See, that list has to be with them, ROTO. ROTO has to give the list who are there in Goa. So I think this will be a good trendsetter. So henceforward, with all the things in place, the next one, both kidneys can come here. Today we could not do it because we don't have the infrastructure. We have facility for transplant in GMC, but there has to be proper guidelines. Only ROTO can decide. Yeah, even for kidney. This today, one kidney could have come to us, one kidney could have gone to us if both the hospitals had the same problem. Right? If the transplant was not a problem. So, and GMC, there is almost everything. Every month there is around 2-3 patients who are brain dead. So if they can also do this, all the people will get.
आम्ही भलायकी मंत्री विश्वजीत राणांक गाठलो. हांवें आतांच डिनाक सांगलां गोवा मेडिकल कॉलेजान बी ते ट्रान्सप्लांट कमिटी आनी इतर कांय गोश्टी करूंक जाय. 1 कोटी डेडिकेटेड करूंक दवरूंक जाय फॉर दीस ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आनी ते करपाक आमी तयार आहा. आमी इतले दिसा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आशिल्ली आनी बट काल आमकां जेन्ना परमिशन मागलें सेक्रेटरीन परमिशन मणिपाल हॉस्पिटलाक दिल्लें आसा बट आय वूड प्रिफर गोवा मेडिकल कॉलेज ऑल्सो टू स्टार्ट दीस ऑन प्रायोरिटी. आशियांतली आदली आणि फामाद म्हणटा तशी गोवा मेडिकल कॉलेज. म्हयन्याचे म्हयने हजारांनी पेशंटाचेर हांगा उपचार जातात. हॉस्पिटलांत परत किडनी ट्रान्सप्लांटूय सुरू केला. हांगा डेली कोण किडनी, कोण हार्ट, लिव्हर आनी बाकीच्या उपचारांक येतात. जीएमसीन हे सेंटर सामके गरजेचे. ताचे म्हत्व सरकाराक जितल्या बेगीन कळटले तितल्याच बेगीन गोंयकार ऑर्गन डोनेशनाक फुडें सरतले. संवसारांतल्यान वतना आपल्या अवयवांतल्यान 2-3 जाणांक नवीन जीण दिवप हाचे परस व्हडले आनी दुसरे पुण्य कसले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कांय आर्थीक सुदारणा केले उपरांत आतां आयडीसी बारीक बारीक मात म्हत्वाच्यो गजाली जाग्यार घालपाक लागल्या. आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटींतली सुवात नितळ करपा खातीर ग्रास फिडिंग कॉन्ट्रॅक्ट भायर दिवचे ना. आयडीसी स्वता ते करतले. आयडीसी पीडब्ल्यूडी कडल्यान उदक घेता आनी उपरांत ते इंडस्ट्रियल युनिट्सांक सप्लाय करता. मात हातूंत फॉल्टी लिकेज, उदकाच्या मिटराक लागून कोट्यांनी लुकसाण जातालें तेंय आतां कमी जातलें. इंडस्ट्रियल इस्टेटीतले वीड कटिंग स्वता केल्ल्यान आयडीसीच्या सुमार कमीत कमी 1 कोटी 20 लाख रुपया साल्वार जातले. IDC is to give tenders out. In each industrial estate, we have got 21 industrial estate. प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन 23 काम दिताले. 23 दमन बी धरून 23. तर तातूंत वर्क्स वर गिवन आउट अँड कॉस्ट ऑफ each industrial estate weed cutting was ranging from around 2 to 3 lakhs to 7 to 8 lakhs depending on the size of the industrial estate. This year we have totally stopped it. आम्ही आमचे लेबर घेतले, आमचे जे परमनंट लेबर आसा तांचे स्क्वॉड केले आनी त्या स्क्वॉडान वीड कटिंग मशीन आमची पयलींची आशिल्ली ती वापरनाशिल्ले, ती रिपेर केली आनी सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी आमचे लोक आतां वीड कटिंग करता. यू कॅन युअर सेल्फ चेक, यू कॅन युअर सेल्फ डू अ सर्वे एज टू. आमी पयलीं वी स्टार्टेड विथ पंचवाडी, देन मडकय केले, वेर्ना केले, कुंकळे केले. नाव ऑल्सो दे आर वर्किंग इन सम इंडस्ट्रियल इस्टेट्स. जे इंडस्ट्रियल युनिट्सांचे मिटर बंद आशिल्ले, कोणी लावंकूच नाशिल्ले तांचे कडल्यान लावन घेतल्यात. आयडीसी आतां असल्या गजालींचेर म्हयन्याच्या म्हयन्यांक रिपोर्ट घेतले. हाका लागून कोट्यांनी जावपी लुकसाण आतां कमी जातलें. फाटल्या वर्सा वेगवेगळ्या कारणांक लागून जाल्ल्या उदकाच्या लिकेजीचेर आयडीसीक 3.5 कोटी रुपयांचें लुकसाण जाल्लें. आमी पीडब्ल्यूडी कडल्यान उदक घेता. आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आमच्यो टाकयो आसा आनी आमी पीडब्ल्यूडीचें उदक आमच्या टाकयेन घेता आनी आमी मागीर युनिटांक सप्लाय करता. सो बील जे आमी जे उदक युनिटांक सप्लाय करता ताजें बिलींग युनिटांक आमी करता. सबसिडायड आसा मोरलेस सेम हाजेर आसता ते रेटीचेर. सो आनी पीडब्ल्यूडी कडल्यान आमी जें उदक घेता ताका पीडब्ल्यूडी आमकां बील रेज करता. सो हाजेर कंटिन्युअसली आमी आयल्या नंतर वॉच दवरलो कित्याक हें जाता, कित्याक आमी ज्या रेटीन उदक घेता त्याच रेटीन युनिटाक दिता. सो चड इतले लॉस आसूंक जायना. मायनर लिकेज कितें आसा, पायप खंय फुटला, इंटरनल पायप फुटल्यार कळना न्ही. सो ताजेर कंटिन्युअसली वॉच दवरलो आनी इट वॉज 3.5 crore लास्ट इयर. सबस्टेन्शियली इट इज रिड्यूस्ड. प्रत्येक फील्ड मॅनेजरा कडल्यान प्रत्येक म्हयन्याक रिपोर्ट घेता. बील फारीक करचे पयलीं आमी कित्याक इतलें जालें, खंयच कोणाचे मिटर बंद पडिल्ले मिटर सारके करून घेतले, कोणाचे मिटर नाशिल्ले तांकां मिटर घालून घेतले. सो दीस इज हाव वी हॅव इम्प्रूव. थोड्यांचे मिटर बंदच आशिल्ले इतले वर्स, ते मिटर चालू एवरेज बिलींग जाता. कोणाचे मिटर चालून कोणाचे नाशिल्ले तांकां घालून घेतले. सो अशें करून ते सगळे जाग्यार हाडले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.